जमिनींच्या बेकायदेशीर व्यवहारांचे केसी हाताळपाक स्पेशल SIT सेल तयार केलो, पूण तो सेल स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर तो केसी काढून पुलिशेक दिता. पुलिसांक आपले जाला जड, तातूंत ह्या जमिनींच्या केसींचो भार आनी खंय सांबाळटले. SITक स्वतंत्र पुलीस स्टेशनच कित्याक दिनात, पिडेस्त विचारतात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आतां तुमी पळयतात की लँड ग्रॅबिंग जें आसा हें खूब जाले कडेन आसा आनी हेजे खातीर ह्या लँड ग्रॅबिंगा खातीर स्पेशल SITची टीम काडले कडेन आसा आनी ही SIT टिमीक जेन्ना इन्वेस्टिगेशन करता, हें इन्वेस्टिगेशन करता आनीक आज त्या जाग्याचेर ज्या हेतूंक हद्दीक जें घडले कडेन आसा, ज्या एरियेक घडले कडेन आसा त्या एरियेच्या पुलीस स्टेशना हांगा धाडटा. आमी म्हणटात की SIT जर इतली जर स्टाफ आसून सुद्दां त्या पुलीस स्टेशनार धाडून इन्क्वायरी करपाक जाय जाल्यार SITची कित्याक गरज आसा? कन्सर्न पुलीस स्टेशनार दिवचें. लोकांक हांगा साकून पणजी वच, पणजेच्या मडगांव यो, परती तूं फोंडा वच या वास्को वच, ह्या पुलीस स्टेशनार नाचोवं पडटा. SITक कितलेशे स्टाफ दिले कडेन आसा, तेंचो फायदो कितें? जर कन्सर्न पुलीस स्टेशन जें आसा तेका जर तुमी कंप्लेन धाडटा की इन्वेस्टिगेशन तुमी करा आनी रिपोर्ट दिया म्हण, जाल्यार SIT घरून कितें आसा? आज कितल्योश्यो कंप्लेन ज्यो आसात ह्यो SITन त्या पुलीस स्टेशनार धाडले कडेन आसा. मडगांव जर एक आनी दोन ना, कितल्योश्यो केसी धाडल्या. हे सगळी फ्रॉड डॉक्युमेंट करून लोकाले जे जागे आसात, हे ओनर आसा बोलतोच, हे जागे आपल्याले म्हणून विकोन तांकां सेल डीड करून म्युच्युएशन केले कडेन आसा. तर हेचो फायदो कितें? ही जर टीम असली हेका जर धरपाक शकना आनी कन्सर्न पुलीस स्टेशनार धाड जाल्यार त्या टिमीचो फायदो कांय ना. आज मडगांवां लोक रडटा येवन हांगा पुलीस स्टेशनार. ह्या पुलीस स्टेशनाचेर जर मडगांव आतां कितलोसो लोड पडले कडेन आसा, तितून भितर हो आनी SITचो लोड, हितून जाल्यार इन्वेस्टिगेशन तेंची करतले काय SITची करतले, हें आतां पळोवचें पडटलें. लोकांली एक मागणी आसा, बेगीच्या बेगीन हें इन्वेस्टिगेशन करचें, नाजाल्यार तांकां स्पेशल एक पुलीस स्टेशन SIT दिवचें आनी तेजे मार्फत ह्यो सगळ्यो केसी आसात ह्यो तेणी फॉरवर्ड करचे आनी त्याच पुलीस स्टेशनार दिवचे म्हणून. आता ऐकात कागाळी घेऊन पुलिशेत भोंवपी लोकांचे गाराणे आणि त्या उपरांत मडगांवचो PI कितें म्हणटा आयकुया. आमी येयल्ले SITची इन्क्वायरी करपाक जाय म्हणून येयल्ले पुलीस स्टेशनार. हय, आज SITन आमी कंप्लेंट करून 3-4 म्हयने तरी जाले आसतले आनी 2020-3-2023 कंप्लेंट हांगा येयली मडगांव तेजी इन्क्वायरी करची म्हणून. पूण आतां 2 म्हयने जाले तेजी इन्क्वायरी जायना. हेज्या पयलीं पासून आमी तेजी लँड माफिया म्हणून डायरेक्ट कंप्लेंट केल्ली आसा पुलीस स्टेशनार 2001 तरी तेजी एक्शन जायना. आतां पणजेसून सुद्दां हांगासर इन्क्वायरी करपाक लेटर येयल्या तरी हेजी इन्क्वायरी जायना. आतां आमी वचप तरी खंय? ओके, ही किती जमीन खंय डुप्लिकेट करून सगळ्यान व्हडलें ग्रॅबिंग हे जमीन घोटाळो म्हणटा ते मडगांवान आसा. तेजेर तेंच्यांनी एक्शन घेवची. हांव चॅलेंज मारून सांगता, सगळ्यान व्हडलो घोटाळो मडगांव आसा जमिनाचो. आनी SIT जावच्या पयलीं आमी पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केल्ली. SIT गठन जावन कितलेशे जाण भितर पडले सुटले, पूण हो मडगांवांत कित्याक पडना भितर आजून पासून? प्लॉट घेतलो केप्यां देवराजन करून तेजे कडल्यान ताणी तेंकां फ्रॉड केलो आनी तेणी आमी तेजे फाटल्यान कितले भोंवले सारकें करून दी म्हणून. पूण ताणी न्याय दिलो नासतना आमी मागीर पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केली. पुलिशेन आमकां केप्यां पुलिसान कोणी आमकां हें केलें ना आनी ताकाच हें केलो आनी मागीर ते आमकां न्याय मेळना. हांवें कोर्टान गेलो, आमचे प्रकाश देसाय एडवोकेट ताणी कोर्टान ऑर्डर हाडली. ऑर्डर हाडटकीर मागीर ऑर्डरीन ते पुलिसांक दिली की SIT हेजी रेजिस्टर कर म्हणून केस रजिस्टर कर म्हणून फायल दिली आनी ती आतां तेंगे इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आनी लास्ट आतां ताणी सर्वे आपयलो दोशी म्हणून. सर्वे सायडीर येवन तेणी कांय केलें ना. तेणी बेश्टें जालें आपल्या कडेन हें ना तें म्हणून तो परतून गेलो. SITच्यान कंप्लेंट केल्ली आसा ती आमी रोखडीच रेजिस्टर केली आनी तितून कंप्लेनंट जो आसा तो मुसा सेल मोहम्मद हो रावता कोलमरड नावेली. ताणें कंप्लेंट दिल्या हेजेर राजदीप पुंडलीक कुंडयकर, दुसरो सलीम इब्राहिम दोडामनी आनी एक एडवोकेट आसा हळदणकर. तेजो प्लॉट जे आसा पळय न्हू ते तेणी सेल केले म्हणून तेजेर इन्वेस्टिगेशन जालो आसा. आनी जे पळय जितले एक्यूज आसतले पळय न्हू आनी आसतले ते आमी तांकां सगळ्यांक तेंचेर एज पर द गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आणि संगीता ओली.